स्वर्गीच्या बापा वंदन तुका सासनागी पडून नमन करता तुझा मोगोळगूर आर्कादिका तुझा शब्द ऐकून दया रस्ता तुझा मोगोळगूर आर्कादिका तुझा शब्द ऐकून दया रस्ता देवाच्या पुता वंदन तुका मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोळगूर उतर दिता काळजांता तुझो पाटलाव करता तुझो मोगोळगूर उतर दिता काळजांता तुझो पाटलाव करता. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आणि माय मोगाचो येवकार. आयच्या मिसाचे समारंभाक वेळ काडून ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लीं आसतना आज आमची 2 इंतेसां आसात. ते मिसाक म्हयन्याचो उगडास जुलियेता हो जुलियेट टावारीस तिचे पासून मागुया स्वर्गीच्या बापान तिका आपल्या शांतीन आपल्या विसवान घेवंक. तशेंच मागुया पास्कुआल फेर्नांदीस ताचो 2ऱ्या वर्साचो उगडास ताची गोडची करतात. आमचें जिवीत देवा हातांत आसा. देवान ह्या आमच्या भावाक आनी भयणीक आपल्या शांतीन आपल्या विसवांत घे म्हूण मागतना जेशुआ पेरेरा आपलो वाडदीस समरमता आयज ताका बरी भलायकी आनी ताचो देवाचो आशिर्वाद. तशेंच दुसरीं आपलो वाडदीस समरमतात तांकांय देवा आदीन घालून तांचेर आशिर्वाद मागतना सावियो आनी इवलीन पेरेरा देवाक दिन वाजतात भुरग्याच्या देण्या बसत. इवलीन आमची भयण आमचो भाव सांतनांची धूव आमचो भाव सांतान आज ग्रँडफादर जाला. ताका बाब साबियो आनी बाय इवलिनाक बरी भलायकी आनी तांचे सुपुल्ल्या भुरग्याक देव आमच्या लागीं सदांच उलयता आनी आमी दिसान दीस ताचे उतराक आयती आसूंक आनी आमच्या काळजा मनाचो जबाब दिवंक गरजेचें. हे मिसा बेटींतल्यान हें देवाचें उतर सदांच ताजें सुडसुडीत आनी आमच्या पावलांक उजवाड वळखून देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत मांडूंक आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां वायट जावन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. भाग्यन सुदांचन कुवार मारीक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत प्रिसा काकलूत
प्रार्थुया. आमचे एकल्याची इंतेसावा ह्या जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. पिडींत आसात तांकां कुडीआत्मेची पिकोवणी मागुया. बॉनिफास आमच्या आनंदग्रासाचो भाव अंतरला, ताका सासणेचें सूख तशेंच ताच्या गोश्टांत बुजवण मागुया. देवा आमचे बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताचे सगळे गोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आनी जुलियत तशेंच पास्कुआल आनी बॉनी ह्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या भाव भयणांक तुजे शासनीक मुखामळाचो उजवाड तांचेर फांकय. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. उबोतीच्या पुस्तका वेले वाचो. आब्राम भोव गिरेस्त आसलो. ताचे कडेन आसली खूब गोरां, रुपे आनी भांगार. आब्रामा सांगाती लोट भोंवतालो. तांची खूब मेंढरां आसलीं, गोरवां आनी तोंबू. दोगांकूय एकठांय जिवंक तो गांव पावो नासलो, कित्याक तांची गिरेस्तकाय व्हडली आनी अशें दोगूय बराबर रावंक तांकां आगोड जातालें. आब्रामाचें आनी लोटांचें राखण्या मोदें जोगणी पेटलीं. त्या भायर त्या काळार कानाकार लोक आनी पेरुजीत लोक त्या गांवांत रावताले. ह्या खातीर आब्रामान लोटाक सांगलें, पळय, तुजें आनी म्हजें मोदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्या मोदें टोणटो आसचो न्हय, कित्याक आमी भाव भाव. सगलो गांव तुजे मुखार मेकलो ना. तूं म्हजे सोरशिल्लो कुशीन सोर. तूं दावे वाटेन वेशी जाल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलो, आनी तूं उजवे वाटेन वेशी जाल्यार हांव दावे वाटेन वेतलो. तेन्ना लोटान आपली दिश्ट मारून जोर्दानाचे भोंवतणीची सगली जमीन पळयली. ती सगली उदकान बोरीच शिंपलोली आसली. सोर्वेस्पोरान सोदोम आनी गोमोरा हांचें निसंतोन करचे आदीं ती सगलीं जोर पोरयान सोर्वेस्पोराचे बागे पोरी वो इजिप्टाचे देसा सारकी आसली. म्हणटूच लोट जोर्दानाचे भोंवतणीची सगलीं शेतां मैदानां आपणाक विचून काडून उदेंती वाटेन गेलो. अशें तांणी एकामेकाचो निरोप घेतलो. आब्रामान कानांतांत वस्ती केली. लोटान त्या फाल्कांच्या शारांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पोरयान आपले तोंबू तांतले. सोदोमाचो लोक एकदम खोटो आसलो आनी सोर्वेस्पोराचेर भोव व्हड अपराध करी. लोट आब्रामा सोरशिल्लो कुशीन सोरतोच सोर्वेस्पोरान आब्रामाक म्हणलें, तुजे दोळे उबारून तूं आसा थंय तावन उत्तोरीक आनी दोखिनेक ओस्तोंतेक तशें उदेंतीक पळय. तुका दिश्टी पडटा तो आख्खो दीस हांव तुका आनी तुजे संस्थेक सासणांक दितलो. जमनीचे मातयेचे कोणे भाशेन हांव तुजी संसद वाडयतलो. कोणाच्यान जमनीची मातयेचो कोणयो मेजूंक जाय तर तुजी संसद तांच्यान मेजूंक जातली. ऊठ ह्या देसाची लांबी आनी रुंदी भोंवून पळय, कित्याक तो हांव तुका दितलो. तर आब्रामान आपले तोंबू उबारून हेब्रोनांत आसलोल्या मामरेच्या
शिदूर रुकाशी पेणे केलें आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमच्या दर एक मागण्या फाटल्यान जबाब तुज्या तोंबूंत सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. परतून म्हणया तुझ्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड करून कोणाक मेळत. चुकी विणे भोंवता नेणितीन चलता काळजान तावन सोत उलोयता आपले जिबीन पेल्याचेर बोगलाटां घालिनात असलेच मनशांक. जबाब तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेच वायट करिना आपल्या भावाचेर लोचणदां घालिना खोटें नोश्तें मनशांक कांतालता पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असलेच लोक. जबाब तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. कोश्ट आडमेलीं कितलीं येवन दिल्लो सोबूत सांबाळटा उश्णें दिता वाड घेनान लोन्स कावंक कबूल ना निरोपराध्याक वायट करिना असलेच मनशांक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. जबाब तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड करून कोणाक मेळत. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सोमी म्हणटा हांव सर्वेस्पराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होय मातुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मोडले पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोवं नाकात कित्याक ती गोडयेक ती पांयां तोडां मोस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करीत. म्हणटूच हेरांनी तुमकां केलोले जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समूर्त आनी प्रवादी मुणगे हेंच. ओशीर दारवोटांतल्यान भितर सोरात कित्याक गोरटानाक पावयता तो दारवोटो रुंद आनी तो मारोग विस्कूड आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कूड. जिविताक पावयता तो दारवोंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोठीन आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जाणटी जाली म्हणटूच मना काळजाचें बदलप करूंक अवघड. आय कांट चेंज नाव, आय एम टू ओल्ड फॉर चेंज अशें जायते जाण आमची भाव भयणां म्हणटात. हांव आतां जाणटो जाला, आतां आनी मुदार करूंक जायना, आतां आनी कितें शिकूं असली जायते फावटी चाल आसता. हाचे पयले वाचपांत बाबा भयणीनो आमकां आब्राम
आनी लॉटाची खबर मेळटा. तुमी आयकल्या आनी बरे भशेन आयकल्या म्हूण समजता. अब्राम ताका देवान आपयलो तेन्ना ताका 70 वर्सां आसलीं. आनी देव ताका सांगता, उठ, हांव दाखयता त्या जाग्यार तूं वच. अब्रामान म्हणूं जाल्यार आय एम टू ओल्ड टू चेंज. आतां 75 years तूं म्हाका खंय वता? ना, अब्राम देवाच्या उल्याक तयार जाता आनी वेता. देव दाखयता त्या गांवांत वचूंक अब्राम तयार जाता. भाव भयणीनो, आमकां एक एकल्याक बदलप जाय मना काळजाचें. जाय तें कितें जाय आनी आमी तयार आसूंक जाय. जावं ती मागीर तरणाटी, वाडलेलीं, जाणटी, आमकां जाय. आमची दिशा भावार्थाची जाय. तुमचे थंय आनीक एक व्हिडियो व्हायरल जालेत. आमचे गोंयकार सांजवेळ करूंक लंडन झगडूंक लागले, एकामेकाक मारूंक लागले. वस्तू कितें मेळटात त्यो शेवटून मारले. खंय पावलो आमचो बेस? आमी म्हणटा हांगा गोंय येवन गांठी झगडटात आनी आमी लंडन वचून झगडटा. सर्टिफिकेट दिवपाची सगळे गोंयकारांक. बेस्ट बिहेवियर. until and unless we change, कितें खरें बरें सात्वीक प्रमाणीक आसा तें आपणायना, आमची दशा हीच. सांजवेळाच्या नांवान झगडीं, पुलीस येवप, वस्तू एकामेकाचेर मारप, खंय पावलां आमचें क्रिस्ती जिवीत? गोंया सोड, लंडन, भायल्या गांवांत. What is the message we are conveying to people who are watching those videos? We need to change. Abraham 75 वर्सांचो आसतना देवान ताका आपयलो. He was ready to change. तूं दाखयता ते देशांत वयता. It's easy to read. What must have been the mind of Abraham to leave everything? देवाक पयलो ताणें पळयल्लो ना. सांगलें ताका देवान वच. दुसरे सुवातेर बाबा म्हणून हें वाचप आमकां कितें जाता? अब्रामाचें मन बाबा म्हणून काय बरें. अब्राम आनी लॉट. लॉट आनी अब्राम दोगूय भाव कशे. आनी अब्राम फुडें सरता. तांचे मदीं गोरवां आसलीं, गोरवां राखणे आसले, मेंढरां राखण्यार, ते झगडूंक लागतात. तांची संसद वाडटा. अब्राम म्हणटा तूं विचून काड, तुका जाय तें, हांव काडना. द चॉयस इज योर्स. लॉताक सांगता. अब्रामाच्यान म्हणयतालें हांव काडटा, तूं दुसऱ्यो वचून. आमचे मदीं आज बाबा म्हणीन कितली दुस्पोट, झगडीं, कोर्टांत केसी, भाटांक लागून, घराच्या डिविजनाक लागून, इल्लीशी इंच पुऱ्यान आमी सोडूंक सोदिना. आनी ही झगडीं कोणा मदें? घरांत रोगताच्या भाव भयणां मदें, देगीक आशिल्ल्या शेजाऱ्यां मदें. सी एब्राहम तो लॉटाक सांगता तूं काड, तुका जाय तें, आनी उरिल्लें हांव घेता, तुका दिता. काय बरें मन ताचें. ओलें मन तर आमकां सगल्यांक आशिल्लें भाव भयणीनो. खुबशे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचे. आमचे मदें राग, दुकाय, सगळे चोयचे वेगळोच ना जावपाचे. एब्राहम सेज टू लॉर्ड, यू चूज, तुका जाय तें घे. आनी लॉर्ड कितें करता? नदर मारता आनी पळयता, अरे जॉर्दान नदीचें सगळें पिकावड, काय बरी बरी जमीन, भरपूर उत्पन्न करपी जमीन. ती बरी आसतली. पूण थंय रावतेल्या लोकांक तपासूंक पळोवंक लॉट विसरता.
सोदोम गोमोरा पासत पुरान सगळें तुका अब्राहम म्हणटा. तो लोक बरो न्हय आसूं, तो लोक खोटो आसलो, तो लोक झगडेकार आसलो, आनी लोटान चूज केलें म्हणटच उरिल्लें अब्राहम. अब्राहम म्हणटा पावलें उरिल्लें म्हाका, तुका जाय तें तूं व्हर. पळयात अब्राहमाचें मन बाबा. पूण देव ताचे बरोबर आसलो. देव ताका खंय पावयता, दूद आनी मोव व्हांवता ते गांवांत पावयता. देव ताका बासावणी दिता आनी ताचे बासावणी केन्नाच तो विसरना, फाटीं व्हरना. कितें म्हणटा देव ताका, तुजी सोसूत इतली व्हडली जाय अशी हांव कोत्तलो. दर्याचे रेंवे कोण्याक कोणाच्यान मेजूं येता. दर्या लागीं आशिल्ली रेंव त्यो कोणयो मेजूं येता. तेच भाशेन तुजी सोसूत मेजूंक जायना तसली कोत्तलो. बिकॉज Abraham trusted the Lord, surrendered himself. काना गांवांत व्हडलेशें सुदारप नासलें, कांयच नासलें थंय. लोटान बरें आदी विचून काडलें, काडून दी. ही इज नॉट जेलस, ही इज नॉट अपसेट. ही गिव्स द चॉयस, यू चूज. एका घरांत हांव गेलो, निकतच तांची आवय मेल्लेली आनी आवयचें भांगर आसलें. घरांत मोडें आसा. ह्या आवयची भुरगीं भांगर वांटूंक वावुरतात. थंयच ए फॅक्ट, नॉट अ स्टोरी. कोण म्हणटा म्हाका सोरपोडी जाय, कोण म्हणटा म्हाका मुदी जाय, कोण म्हणटा म्हाका जोग जाय, कोण म्हणटा म्हाका कांकणां जाय. आवयचें मोडें घरांतूच आसलें. अब्राहम भशेन कोणे तरी म्हणूंक जाय आसलें, तुमकां जाय तें काडात. म्हणूंक आहात. बांबडीनो आज आमी घरा वयता आसतना बारीक आमचेरूच नदर मारुया, नियाळुया. Let us look at Abraham, the one who trusted the Lord. Blind trust, blind jump, that is faith. And God did not let him down. इतली व्हडली ताची सोसत मेजूंक जायना दुसरी. आनी प्रत्येक इतिहासांत आमकां मेळटा, इजिप्शियन्स मारूंक सोदतात, काबार करूंक सोदतात, सोसत जायना. देव तांकां वाटयता. बासायलेले देसांत पावोवंक 40 वर्सांची यात्रा. हिटलर wanted to kill the Jews, काबार करूंक सोदी, नासांव जुदेवांचें, जालां, जावंक ना. He was unsuccessful. देवान विचून काडलें. आनी इस्रायल देश सगळे तरेचे पिकावड जातलो देश. देवान आशिर्वाद घातलेलो गांव एके भाशेन. सगळे थंय पिकता. भोंवतणी सगळे दुस्मान, सगळीं अरब नेशन्स इस्रायल धाकटुलो. कोणाक भियेना. देवान विचून काडलेलो कानाचो दीस. भाव-भयणीनो, जो देवाचेर विश्वास दवरता तो केन्नाच फटवना. देव सदांच ताचे बऱ्याक वावुरता. ही चिंतना आज मनान धरून हे मिसा बेटीन वांटो घेत आसतना अब्राहम भाशेन आमी सदांच बदलूंक तयार आसून आनी अब्राहम भाशेन थांबनासतना देवाचेर विश्वास दवरून कृपा मागुया.
भेटून एक आमी गायन गावुया. C15 देवा उथर आमी घेतलां. पान 30 आनी 4. C15 पेज 34. देवा उथर आमी घेतलां. भयणी भावांनो, हे आमचे बलिदान सब पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागत. आपल्या मनात खरी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या सर्वेस्वर मागून घेवन सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमच्या वाखणणीचो ह्यो योजना मानून घे. हे योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध निर्मळ कर. अशी तुका मानता तसली जावं दी आमच्या काळजांची भोगती. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमीन करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani sausa olha tuja voivoba usorgi tu gasoiso sois poracenavi ekata gasoi usorgi tu gasoiso. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. मेलो जेसू जिवन जालो जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काव सुखां समर्पिता हांव तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समिस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा हक्के प्रितीमेचेर विश्रालेले जी पवित्र सभेचो गुरास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वगेन बापा फिलीप नेरी आमचे गौरी बापा आनी सगळे ह्या निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोवची. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मतान सर काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान. आमेन. जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बाबा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टोय रोज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सुरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाई की पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्यो ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता जे दोन जांगबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची ककलत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. अशीत दारवंड्यांतल्यान चलून सर्गीच्या राजाक आपयता तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां मांडू घेतली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे खातीर म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. सोम्या जेजू ये D30 पान 60 D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावगे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावगे. बाप्पा
झाले आमचे मोरे विराट कोचे सोम्याचे सुये तुये आमच्या खर्चाल राबुके सोम्याचे सुये तुये आमच्या खर्चाल राबुके सोयमान घालतो चालोय सगळा रूपान दिसली बोललोय आमची बाका गाडोडोयताय शांती तुझी आमकां वाटाय सोम्याचे सुये तुये आमच्या खर्चाल राबुके सोम्याचे सुये तुये राबुके पवित्रात्म्यान आमकां बोलताय बाबा सारकी आमकां करताय आवय तुजी आमी सोगली बिरादाया तुजे सोशी सोम्याचे सुये तुये आमच्या खर्चाल Jesuye tuye amcha karsan rabuke दयाळ बाप्पा तुझ्या पुताच्या जेवणांत आयज तुवें आमकां दादोशी केलें दिसान दीस हे जेवणांत आमी वांटो घेवन तूं आमकां नवीं करताय हे जेवणाच्या बोळान सासणाचें सूख आमकां कात्रीन मेळोवशी कर आनी भोव करून पाश्कवाल आनी जुलियेता ह्या आमच्या भाव भयणांक तुजे सासणीक उजवाडांत घे हो उपकार आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी आमेन. भाव भयणीनो कालच्यान आमी आमच्या गांवांत भोंवता आमच्या तरणाट्यांक इनॉग्रल मास आयतारा दीस 2 तारखेर सकाळीं 9 वरांचेर आमच्या हॉलांत आसतलें. तुमी तुमचे तरणाटी चेडे चेडवांक ह्या मिसाक धाडची इनॉग्रल मास. त्या मिसार यूथ प्लॅनर ताची उक्तावणी जातली आनी तांकां कार्यावळी आसतल्यो. उपकार करून 2 तारखेर सकाळीं 9 वरांचेर मिसाक तांकां धाडची म्हूण मागता. आमचो भाव दिकन बॉरिस फाल्यां आपल्या घरा वयता. एक दीस आपल्या आवय बापाय सांगताक आनी मागीर रितीराक वयतलो. ताका बरी भलायकी आनी ताचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार शेवटाक आमी गायन गावया. वचूया F23 पान 9 आनी 6 F23 पेज 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वाट करतल्यांक वचूया दुस्मानाक वेग मारुया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया हे काळीज
Krista shanti mozuya, mozuya, Krista shanti mozuya, 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 Krista shanti mozuya, mozuya, Krista shanti mozuya.